आनी आमी गेले 2 वर्सां सुद्दां बोवाळ मारतात की उदक हे पणजेकारांक 2 तास सुद्दां सारकें मेळना, ते किमान 10 तास तरी उदक मेळपाची वेवस्था जावपाक जाय। सो ह्या 20 कोटी हांगा खर्च करचे ते कॅन्सल करचे इमिजिएट टेंडर, आनी हे जर कॅन्सल करना जाल्यार आमी तेजेर विजिलन्स सगळे कंप्लेनी घालतले। हे ओल्ड PWD ऑफिस जे आसा ते डेव्हलपमेंट करपाच्या संबंधान अजून पर्यंत टेंडर सुद्दां अवॉर्ड जाल्लो ना, तेजे खातीर अजून पर्यंत कोणी बिडरूय येवना। आता ही जर गजाल आसत, जर बिडर तेजे खातीर येवना, टेंडर जर कोणाक अवॉर्ड जावना, वर्क ऑर्डर जर कोणाक इशू करूना, जाल्यार स्कॅम खंयच्यान आयलो? लोकांक कृपा करून दिशाभूल करपाचें काम काँग्रेस पार्टीन करचें न्ही। सगळे त्या झेब्रा क्रॉसिंगाचे तशें खंय झेब्रा क्रॉसिंग खंय मारतले 35 लाख रुपया झेब्रा क्रॉसिंगाचे पेंटिंगाचे, हे कोणाक अजाप दिसतले म्हणजे भांगराचो पेंट मारता म्हणून। आता झेब्रा क्रॉसिंगाच्या संबंधान जी माहिती घेतल्या त्याच्या आधाराचेर अजून तेजें कामूच अजून अलॉट जावना कोणाक। 35 लाखांचें काम 35 लाखांचें काम अलॉट जाल्लें आसा ते आपल्याक दिवचें, काँग्रेस पार्टीचो प्रेसिडेंट सांगता। आता हांकां कित्याक दिवचें? संवय आसा न्ही ती, अशें दिसता एक फावट, म्हणून मागता आपल्या कडेन दिवचें म्हणून। पूण खरें म्हणजे हो कामूच जर अलॉट जावना, हे पयशांच्या मुखारूच जर वचूना जाल्यार खंयच्या हातून खंयचो स्कॅम आयलो? हो आतां ल्हानसो ब्रिज म्हणजे पायप चलोन वचपाचो, आनी हो स्ट्रक्चर सगळें आशिल्लें तशें आशिल्लें पयलीं, फक्त ताका वयर टायल्स लायल्यात, आनी ह्या टायल्सांची किंमत 1,20,00,000, आनी तर थोडे पयशे घातले जाल्यार आनी एक पूल असलो जाता आशिल्लो। आनी ती परिस्थिती पळयात, त्या GICDCन पेमेंट केल्या हेचो 1,20,00,000, आता 1,20,00,000 खर्च करपा सारके टायल्स आसा खंय? स्मार्ट सिटीच्या माध्यमांतल्यान हे नवे नवे प्रोजेक्ट जे आसात ते इम्प्लिमेंट करपा सारके आसात, आनी तेजें काम जें आसा तें चालू आसा। आता काँग्रेस पार्टीन आरोप केला की हातून भ्रष्टाचार जाला म्हणून। खरें म्हणजे 16 पासून हें काम चालू आसा। 19 जेन्ना सिद्धार्थ कुंकळकारान फॉर्म भरलो तेजे उपरांत काँग्रेस पार्टीक जाग आयली आनी तांकां भ्रष्टाचार दिसपाक लागलो।